तो हे शरणागतीचे विषय म्हळ्यार आमी मस्त रुपारी आयकून अशें पुरो खंयचे विंगड विंगड सिच्युएशनान तूं काणीन तूं कशी भक्तान शरणागती केल्लेलो आसा मस्त सगळं आयकून अशें पुरो जाल्यारय आमी तेन्ना देवाल विशय आयकता तेन्ना आमकां कसंकी एक आनीक एक धैर्य येता आमगेली भक्ती वाडून येता सो आमी सुरेश सेशन स्टार्ट करताना लास्ट टायम सेशनाचे ब्रीफ रिकॅप करूया सो आमी कनेक्ट करूयात पॉइंट्स लास्ट टायम सेशनाचे न्ही आज कसन डिस्कस करता ती सो लास्ट टाइम सेशन ऑन करताना स्टार्ट करताना आम्ही फर्स्ट पॉइंट डिस्कस केलेले की अर्जुनान कृष्णान सांगचे आसा भगवद्गीतेन तू सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम की शरण यो रे अर्जुन आमी गेले म्हणून तो देवान शरण येऊ का म्हणून सांगितलं असं मात प्रॅक्टिकली आमी लायफान ते शरणागती कसं करचें ते कशी करचें ताजे अर्थ कसं नाही ते आमी डिस्कस केलेले शरणागती म्हळ्यार हात वयर करून कशी मिलिटरीन सरेंडर करतात एक आर्मीन विंगड आर्मीक आणि सरेंडर म्हणून नुत बसवे ना अर्जुनान शरण आयल सिता ताणे तागेल जीवनाचे पुरापशी होड महायुद्ध मुद्दांत भाग घेतिल्लो आसा आनी तागेल पराक्रम दाखयलेलो आसा तो शरणागती म्हळ्यार ॲक्शनाची अशी न्ही की नुत बसचें शरण आयली ताका हांव कांय करूं जायना म्हणून सो आमी पळोव येता की सरेंडर म्हळ्यार एक प्रकार ॲक्शनाची कसं की प्रॅक्टिकली करचें आसा आनी मागीर आमी ह्या पॉयंटार डिस्कस केलेलें आनी तुमी तुमगेल पुराजनान अभिप्राय त्या दिवस दिल्लो आशिल्लो हाजे अर्थ कशें ओपिनियन कशें न्हय की शरणागती म्हळ्यार कशें न्हय म्हणून मुखारसून आमी पळयलें की श्रीला सनातन गोस्वामी आनी तांगेल हरिभक्ती विलासान तूं हें बरयलेलें अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षसिति विश्वासो गोपत्रित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्यण्यम षड्विधा शरणागती म्हणून मागीर आमी हाचे एक एक एलिमेंटाचे अर्थ करून घेतले अनुकूल्यस्य संकल्प म्हळ्यार कसन अनुकूल आसा भक्तींत मुखारसून वचचेक तें आमी ग्रहण करचें प्रतिकूल्यस्य वर्जनम कशें न्हय भक्ती तूं मुखारसून वचचे खातीर कशें प्रतिकूल आसा तें आमी सोडचें रक्षसिति विश्वासो कृष्ण आमगेल केदनें रक्षण करता देव केदनें आमगेल रक्षण करता तो एक विश्वास आसूच केदनें चारय पॉयंट आशिल्लें गोपत्रित्वे वर्णम म्हळ्यार देवू आमगेल स्वामी देवू आमगेल मास्टर म्हळ्यार देवान आमगेल देवू आमगेल स्वामी म्हणून तें एक भावन दवरची आत्मनिक्षेप म्हळ्यार आमगेल सगळें जीव मान आमी कृष्णा पांय मुळां शरण येवचें आत्मनिक्षेप आनी कार्पण्य म्हळ्यार दैन्य भाव देवा तुगेल निमित्त रे आमगेल चलचें तूं नातल्यार कांय चलना आमगेलें म्हणून तो एक दैन्य भाव दवरून घेवचो सो आमी पळयल्यार फर्स्ट 2 पॉयंट्स पळयल्यार लास्ट टायम आमी डिस्कस केलें अनुकूल्यस्य संकल्प आनी प्रतिकूल्यस्य ते मोर ऑफ ॲक्शन पॉयंट्स की कसं करका आनी कसं करूं ना आनी हे नेक्स्ट 4 पॉयंट्स आसात पळय रक्षसिति विश्वासो गोपत्रित्वे वर्णम आत्मनिक्षेप आनी कार्पण्य ते भावना खंयची भावनान आमी आमगेलें जीवन चलोवका म्हणून ह्या भावनेन आमी जीवन चलयल्यार खंडित आमकां मना शांती मेळचे साध्य आसा आनी मना शांती आसल्यार तें सुखा कारण जाता तें खंडित देवान भगवद्गीते सांगिल्लें आसा मागीर आमी डिस्कस केलेलें हें पॉयंट की शरणागती म्हळ्यार मेडिकल ट्रिटमेंटा मणकेची म्हणून कसं जाल्यार आमकां कसं सवकी नासल्यार आमी डॉक्टराले वता ती डॉक्टरा वयर विश्वास आसा ताजे खातीर वता ती विश्वास नासल्यार आमी त्या डॉक्टराले वचचे ना ती विश्वास आशिल्ले डॉक्टराले वता ती मागीर विश्वास आशिल्ले डॉक्टराले वचून आमी कसं करता ती ताणें सांगल्या मणके प्रिस्क्रायब आनी प्रोस्क्रायब तो वय सांगता अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम ह्या गोळी खावका ह्या अशी अशी करका आनी ह्या खावचें नज ह्या अशी अशी करूं नज म्हूण तो सांगता तुमकां ट्रिटमेंट जावंक आयल्या मागीर आमकां तें मनांत आसूं की रक्षसिति विश्वासो हें डॉक्टरान सांगलें म्हणके केल्यार आमी गुण जावचें साध्य आसा म्हूण आनी मुखार सुनूय तें म्हळ्यार हां डॉक्टरान सांगिल्लें कशें तें म्हणून आमी आयकूंका म्हणून सो त्या एक प्रकारार आमी हें मेडिकल एक एग्जाम्पल आवटो आमी हें शरणागतीचें श्लोका कंपेर केलेलें मागीर आमी हें पॉयंट डिस्कस केलें की देवा लोटो आमी कनेक्ट करता तेन्ना मात आमगेलें तें जिवनाचें पुरा वाडून येता साधना जाल्यार खंयची भावनेन कनेक्ट करता भय्यान की कशें की आमकां जिवनान जावका म्हणून इच्छा आसा ताजे खातीर आमी देवा वटू कनेक्ट जावची की कशें की कर्तव्य पालन की आमी कशें की करचें आशिल्लें करता तें म्हूण त्या भावनेन करता की ही प्रितीन करता आमी मागीर तें पळयलेलें की देवाक प्रितीन शरणागत आयल्यार
त्या पुरा अशी खुशी जाता म्हणून हे चारही भावनेन देवालोट कनेक्ट करची व्हड विशयाची आयची देवालोट खंयचे कारणान कनेक्ट जाल्यार तो व्हड विशयाची अशी न्ही की भैयान कनेक्ट जाल्ली और कशें की जावका म्हणून देवालोटू कनेक्ट जाल्ली ती त्या कशें उणेपण ना तंतू देवालोटू कनेक्ट जावचे खंयचे कारणान देवालोट उडगास करचो देवाला प्रार्थना करची तो व्हड विशयाची तंतू कशें नाही उणी ना जाल्यार केन्ना देवाला प्रितीन आमी कनेक्ट जाता ती की देवा म्हाका विंगड कशें नाही नाका तुगेल प्रिती जावका आनी तुका आनी तुगेल भक्ता आली प्रिती आनी सेव करची मागीर भाग्य दिवका तेन्ना देवाक भारी खुशी जाता म्हूण सांगिता ब्रजवासी ते वृंदावना राबतेली पळय तांकां कृष्णाले कांय नाक आशिल्लें तांकां चेडू आशिल्ली कृष्ण तांकां खाली कृष्णाल प्रिती जावका आशिल्ली तांगेली ती भावना आशिल्ली देवा ती भारी खुशी म्हळ्यार ती भावनेन केन्ना भक्त तांगेले देवाला येतात पळय देवाक भारी खुशी की हा हांगेल मनांत कांय ना खाली हांगेल प्रिती प्रकट करच्या खातीर मेगेले कनेक्ट जाता आसा ती म्हूण तेन्ना देवाक भारी खुशी जाता तंतू मागीर आमी हें अनुकूल्यस्य खंयची शरणागतीच पार्ट डिस्कस करतना आमी बली महाराजाल एग्जाम्पल पळयलें बली महाराजाल दृश्टांतांत आमी कसं पळयलें की मस्त सकट जन बली महाराजा सांगता आशिल्ली की वामन देव जावन आयिल्लो तो ब्राह्मण रुपारी तागे शरण वचूं नाका ती म्हणून जाल्यार बली महाराजान कसं लेखलें की आसो कोण कोण कसं की सांगता आसा ती तागे सिनियर जन वय शुक्राचार्यान वय ताका सांगलें जाल्यार ताणें कसं लेखलें की देवाल भक्ती खातीर अनुकूल जावचें म्हळ्यार देवाल भक्ती प्रधान आनी देवूच आयला विष्णू कसं की निमगुच्याक ताका ताणें प्राधान्य दिल्लें आनी तो शरणागत जाल्लो म्हूण सांगिल्लो आसा मागीर आमी सांड रुपारी रामायणात स्वल्प इन्स्टन्सीस कळयलें की रामायणाक शरणागती शास्त्र म्हणटा ती रामायणाचे एक पात्र पळयल्यार तांणी शरणागती खातीर दृश्टांत म्हूण पळयता आमी पळयलें की कशी शरणागती बालकांडांत कशी देव पुरा देवता जनान तांगेलें तेजस्वी शरीर तें सोडून वानर रुपार आयलीं तांणी शरणागत जावन अयोध्या कांडांत आमी भरत महाराजाल काणी पळयली कसं एक कश्टार आयलीं अरण्यकांडांत कितलेकी सकट ऋषिगणान शरण घेतिलें देवाले वनांत आसतना आनी तांणी पुरा मुखारसून जन्मांत कृष्ण अवतारा वेळारी गोपिका स्त्री जावन जन्मांत आयिल्लीं आसलीं त्या पुरा ऋषिगण मागीर किष्किंदा कांडांत आमी सुग्रीवाल एग्जाम्पल पळयलें सुंदर कांडांत तूं हनुमंताल कशी आसची जाल्यार त्रिजटान वय कशी भक्ती प्रदान केली राक्षसी शरिरांत आसताना वय तें पळयलें आमी आनी युद्ध कांडांत तूं विभीषणान रावणाल भाव जावनूय वय तो एक पंता विरोधी कॅम्पांत येवन म्हणटा पळय त्या प्रकारे येवन रामाल शरणागत आयलो म्हूण सांगिल्लें मागीर नेक्स्ट पॉयंट आमी पळयलें की प्रॅक्टिकली हें तर अंडरस्टँड केल्लें प्रॅक्टिकली कसन करूं येता म्हूण आनी हें एक फॉर्म्युला ऑलवेज उडकास दवरचें सिंपल आसा ABCD म्हळ्यार केन्नाय असोसिएशन म्हळ्यार वैष्णव संघ बुक्स भगवत गीता भागवतम इत्यादी हें वैष्णव प्रधान जावन आशिल्लें तें पुरो ग्रंथ आसा ती ताचें अध्ययन करचें हें कालांत विशेष कली कालेन नामरूपे कृष्ण अवतार देवाल नामस्मरण करचें कीर्तन करचें जप करचें आनी कशें घेतात आमी प्रसाद देवाल कशें फ्रुट हें तें पुरो देवाक अर्पण करून नैवेद्य रुपार आमी केन्ना ग्रहण करता ती ताचें आमगे मनार परिवर्तन जाता आनी आमकां हृदयांत भक्ती वाडटा प्रसाद ग्रहण केल्यार म्हूण तें आमी एक पॉयंट पळयलें सो हे 4 पॉयंट्स आमी लायफांत कितले केल्यार तें अनुकूल आसता म्हणून भक्तींत मुखारसून वचचें सो आमी तुमगेल जिवनाचे कितले पर्सेंटेज लायफाचे तुमी हे 4 एक्टिविटीन तूं आसा ती ताचे लेखार कळटा की तुमगेल इतली टायम अनुकूल जावन आशिल्ल्या एक्टिविटीजाक गेल्लें म्हूण आनी प्रतिकूल म्हळ्यार हें ऑल्दो आमगेल समाजांत तूं इतली हें अशी व्हड विशय न्ही वेस्टर्न कंट्रीजांत भारी एकदम कॉमन जावन आसा जाल्यार कलियूग मुखारसून येता आसतना आमी आमगेल जनरेशनांतूय आनी भारतांतूय पळयता हें पुरो वायट अभ्यास येता आसा ती हे 4 वस्तू पिवचें आनी कसनेपुणी रुपार गॅम्बलिंग करचें म्हळ्यार बॅटींग करचें तें तसल विशय मीट इटींग नॉन वेजिटेरियन आनी कसनेपुणी एक रिलेशनशीप वार्डिके रिलेशनशिपा भायर दवरचें तें हें हाजी निमित्त कशें जाता म्हळ्यार एक प्रकार देवाल एक लायफ चिके कॉम्प्लिकेटेड जाता एक पंता हांगाचे मुंबयचे एक मंदिराचो व्हड भक्त आशिल्लो महाप्रभू दास म्हणून तांणी आतां देवाल्या पावलीं ती जाल्यार तांगेली महिम आयकताना तांणी एक पंता बॉम्बेचे रेल्वे स्टेशनार येवचें आशिल्लें खंय आनी बॉम्बेचे रेल्वे स्टेशन म्हळ्यार तुमकां गोत आसा कितले की सकट जन हेकड तेकड वता आसता ती तांणी एक बेंचार राबून सांगचें आशिल्लें खंय
भक्तान तांणी लॉयर आशिल्लीं ती महाप्रभू दास म्हणून आनी तांणी बेंचार राबून सांगचे आशिल्लें की 5 मिनिट मेगेल आयकूं येता हांव सांगिल्लें आम तुमकां 1 म्हयने भितर तुमगेल सेविंग्स डबल करचे हांव फॉर्म्युला दिता म्हणून आनी बॉम्बे तितले हजार कटल्यान जन त्या स्टेशनार वतात एक 40-50 जन ओट्टू जाता आशिल्ले कोणाक दुड्डू चेड नाका कसन सांगता म्हणून पळया म्हणून कसन की फॉर्म्युला दिता के हे फॉर्म्युला आयकल्यार तुगेल सेविंग्स डबल जाता म्हणून मागीर तांणी सांगचे आशिल्लें एक जनान ओट्टू जालें तांणी ह्या 4 सांगचे आशिल्लें पिवची सोड्या ती नॉन वेज सोड्या ती बेटिंग करची सोड्या ती आनी कसन एक रिलेशनशीप असल्यार इलिसीट रिलेशनशीप सोड्या ती म्हणून जनरली पळयल्यार तुम्ही मना वेल्यार जनाल पुरो दुड्ड वेस्ट जावचे म्हणल्यार ह्या 4 विशयांत तूं डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली ह्या 4 विशयांत कनेक्टेड आशिल्ल्या विशयांत तूं दुड्ड वेस्ट जावचे सो कोण भक्त जन असतात पळय हे कोण 4 नियमांचें पालन करतात पळय तांगेल सेविंग जाय चड जाता विंगड जेन्ना म्हणजे दुड्ड खर्च जायना तांगेले सिंपल लायफ लिव केल्यार सो एक तर जीवन चांग जाता त्या खंडिताची जाल्यार इवन फायनान्शियली इट मेक सेन्स की तुमकां सेविंग्स वाडोवका जाल्यार ह्या 4 नियम पालन करात ती म्हणून कोणाल्या जिवनांत ह्या 4 नियम पालन केल्यार तागेले सेविंग्साची रेट ऑटोमॅटिकली वयर वतले म्हणून सांगेत सो आमी ते 2 लिम्स डिस्कस केले आज मुखार सुनू आमी नेक्स्ट 4 पार्ट डिस्कस करूया आज आपास डॉक्टरल एग्जाम्पल आमी यूज करूया 2 भागांत यूज करूया आज फर्स्ट रक्षसिती विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम ह्या पॉइंट डिस्कस करूया मागीर मुखा वयल्या आयज डिस्कशनांत तूं आत्मनिक्षेप आनी कार्पण्या विशय डिस्कस करूया सो रक्षसिती विश्वासोंतू आनी गोपतृत्वे वर्णम एक तर आमी कृष्ण रक्षण करतलो म्हणून विश्वास असचे आनी गोपतृत्वे वर्णम म्हळ्यार आमी देवाक एक्सेप्ट करचे आमगे लायफांत की तूंच आमगेल स्वामी म्हणून तूं चलयला म्हणके आमगेल जीवन चलतलें म्हणून आतां हांतू 2 एलिमेंट इंपॉर्टंट जाता डॉक्टराल ओटू कंपेर केल्यार एक तर आमकां हें आसूं का मनांतू की डॉक्टरांतू ती शक्ती आसा आमकां गुण करचे का म्हणून तें एक पॉइंट आसा आनी दोन्ही शक्ती आमकां आमगेल वयरी विश्वास आसूं का की आमकां गुण जावचे साध्य आसा ती म्हणून एक पंता डॉक्टरा गेलेली ती जाल्यार आमगेल्या मनांत तशें आसा ना म्हगेलें कांय जावची ना म्हगेल आशिल्ली तशींची म्हगेलें कांय जावची ना ती भावन असल्यार वे कश्ट जाता डॉक्टरान कितलो वखद दिल्यार आमगेल मायंडसेट तशें आसा की ना म्हगेल गुण जायना हांव आशिल्ली तशींची तो दोन्ही जावका सो डॉक्टराल रोल कसन आस पळय त्या 2 पॉइंट रक्षसिती विश्वासो आनी गोपतृत्वे वर्णम तथा देवाल कनेक्टेड 2 विशय कसन आसा ते 3 आनी 4 पॉइंट आनी आमी कसन कोरका त्या आत्मनिक्षेप आनी कार्पण्य सो 4 भावन आसा ती सुरेश 2 पॉइंट आमी पळयलेले अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम म्हळ्यार एक्शन पॉइंट्स कसन कोरका कसन करू ना ह्या मुखा वयल 4 पॉइंट 4 भावना तांचो सुरेश 2 भावना देवाल प्रती आमी कशें आसूं काय म्हणून रक्षसिती विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम आनी 5 आनी 6 पॉइंट ते आमगेल भावन आमगेल पतीर कशें आसूं काय म्हणून ते आत्मनिक्षेप आनी कार्पण्य चिके टेक्निकली आनी के मुखार डिस्कस करूया हें सो कसं जालें की आमगेल कन्सेप्शन कशी आसा आमी कशी आमगेल विशय कसन थिंक करता ती ताजे विशय भक्ती उठता कनेक्टेड आसा म्हणून सांगेत आता फर्स्ट पॉइंट आयचे क्वेश्चन यांची तुम्ही चॅट बॉक्सार टाईप करीत जाऊ केल्यारी रक्षसिती विश्वासो आनी गोपतृत्वे वर्णम म्हळ्यार देव विश्वास देवा विश्वास दवरका देव रक्षण करतलो आनी देव आमगेल स्वामी म्हणून तशी हें आयकल सिता तुमगेल मनांत कसन येता त्या तुम्ही कोणाल विषय उडगास येता और कसं नाही जस्ट एक 2 मिनिट्स खातीर डिस्कशन करूया तुम्ही चॅट बॉक्सान टाईप करूया कसं जालें की हें आमगेल देवाल प्रती कसन भावन आसा म्हणून म्हळ्यार आमी केन्ना डॉक्टराल वता ती डॉक्टराल विशय आमी कसन थिंक करता ती तशी हे 2 पॉइंट रक्षसिती विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आता तुम्ही दिलेले आन्सर्स मुखार क्लासान टेस्ट जातले हांव अशी सांगील वय आता हे पॉइंट असल्यार हांव सांगील करेक्ट की नाही म्हणून तुमकां दिसचें पुरो गजेंद्र वय करेक्ट गजेंद्र काणी तुमकां पुरा जेन्ना आयकून आसचें पुरो तो कश्टांत आसतना ताणें देवाक स्वामी म्हणून प्रार्थना केल्ली आनी देव तागेल्या रक्षणा खातीर आयिल्लो म्हळ्यार वय करेक्ट प्रल्हाद महाराजाल्या काणीन तुम्ही पळयलेलें आसा की कशें एक प्रकार तागेल बापसून कितले प्रकारां ताका ट्राय केलें जाल्यार ताणें तागेले देवाल वयर दृढ भक्ती आशिल्लें तें सोवणी
अजामिळा करेक्ट. एवरी स्टेप इज लॉर्ड्स प्लॅन इन लाईफ करेक्ट. कसं आमगेलो ಒಟ್ಟು जत जीवनांतू तें देवालें प्लॅन म्हणलेकचें आनी देवा वयर विश्वास दवरचें. अंबरीश महाराज करेक्ट. ह्यांच पॉयंटार इनफॅक्ट कसं आमगे जिवनांत जगता त्या देवालें प्लॅन हाजे विशीं आमी आनी मुखार डिस्कस करचें ह्या पॉयंटार. कुंती महाराणी करेक्ट एब्सोल्युटली. सो आता रक्षसिती इति विश्वासो आता मी वय द्रौपदीलें अपहरणावळार एब्सोल्युटली करेक्ट. सो गोपत्रित्वे वर्णम ह्या रक्षसिती विश्वासो म्हळ्यार देव रक्षण करता म्हणून गोपत्रित्वे वर्णम म्हळ्यार देव आमगेलो स्वामी. हें एक्चुअली आमगेलें लायफाचें फावंडेशनल प्रिंसिपल असू का कशी देवा वयर नंबीक दवरचें करेक्ट. कशी आमगेलें खंयचें एक व्हड बिल्डींग असल्यार कसं एक अर्थक्वेक आयिल्लें और कसं जाल्लें खंयची बिल्डिंगाचें फावंडेशन गट्टी आसा पळय तें पडना. बिल्डींग वयल्यान भारी चंद अशें पुरो जाल्यार ताजी फावंडेशन घट्टी नासल्यार तें अर्थक्वेक असल्यार पडटलें. तशींच आमगेलें जिवनांत ही दोन भावन दवरची पळय. गोपत्रित्वे वर्णम म्हळ्यार देव मेगेल स्वामी आनी रक्षसिती विश्वासो देव मेगेल रक्षण करतलो. हें आमगेलें केन्ना लायफाचें फावंडेशनल प्रिंसिपल जाता पळय तेन्ना आमगे लायफाची बिल्डींग घट्टी राबता म्हूण सांगता. कसं जालें की आमी सांगता ती गोपत्रित्वे वर्णम म्हळ्यार देवा तूं मेगेल स्वामी म्हळ्यार इनडायरेक्टली आमी सांगता आसता ती देवा हांव तुमगेली प्रॉपर्टी म्हणून एक रकारी. आतां कोणी तांगेली प्रॉपर्टी वायट करतात वय ना. सो आमी देवाल प्रॉपर्टी जाल्यार देव खंडीत आमगेलें रक्षण करतलो न्हय. देव सांगता न्हय ममय वांशो जीवलोके तुमी पुरा मेगेले अंश म्हणून अर्जुना सांगता जाल्यार अर्जुना माध्यमान देवान आमकां पुरा जना सांगचें ममय वांशो जीवलोके. मागीर देवाले अंश जाल्यार देवाले प्रॉपर्टी जाल्यार कोण जाल्यार तांगेली प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करतात न्हय. आतां आमगेले स्वल्प प्रॉपर्टी आसचे पुरो कसं न्ही आसचे पुरो ते आमी ताजें रक्षण करतात वय न्हय. मेगेल घर मेगेल फर्निचर मेगेल कसं नाही पुणी आसचे पुरो आमगेल प्रॉपर्टी म्हणून कसं दिसता ते आमी प्रोटेक्ट करतात. गोपत्रित्वे वर्णम म्हळ्यार आमी देवाल ती भावन अशें की आमी देवाली प्रॉपर्टी म्हणून तें भावन असल्यार देव खंडीत आमगेलें रक्षण करतलो न्हय. आतां सिक्युरिटी रक्षसिती विश्वासो म्हळ्यार सिक्युरिटी मस्त एंगलार आमी पळयता की आतां खंयचे व्हड बिल्डिंगा भायर वॉचमॅन आसतलो तो वय सिक्युरिटी. पुलिसांची आसता ती तांणी सिव्हिल सोसायटींत जनाल रक्षण करचें पुलिसांची आसता ती. देशाचें रक्षण करचें एक आर्मीच जन आसता ती. दुडवा लेखार पळयल्यार आमी सांगतात आमकां फायनान्शियल सिक्युरिटी जावका म्हणून दुड्ड आसा आमगेलें जीवन करचें एक रिटायरमेंट जाता जावका आशिल्ले फंड्स आसात आमगेले. आनी बिझनेसांतूय बिझनेस सिक्युरिटी जावका कोणी बिझनेसांत आसा जाल्यार मेगेले इतली कस्टमर्स आसा ती ते इतले कस्टमर जाल्यार देखून मेगेले इतली प्रॉफिट जाता आनी ताजेर हांव बिझनेस चांग रुपार चलयता म्हणून. सो हें पुरा सिक्युरिटीची न्हय सिक्युरिटी. सो खंयचेय आमकां सिक्युरिटी जावका म्हूण आमी पळयता. आतां एक मिनिटा खातीर आमी एक थिंक करुया की जस्ट एक इमॅजिन करुया ती की तुमी आसा ती एज अ पर्सन आमी भगवद्गीतेन सेशनान देवान सांगचें आसना आमगेलें निज जावन स्वरूप म्हळ्यार आमी आत्म आनी आत्म जावन आमी हे भौतीक संवसारांत पडली ती म्हूण. सो आ भौतीक संवसारा पडलेले निमित्त 3 प्रकाराचे क्लेश येता ती आदि दैविक आदि भौतिक आनी आध्यात्मिक. आदि दैविक रिविजन पॉयंट जातलें. आदि दैविक म्हळ्यार आदि भौतिक म्हळ्यार संवसारांत जावचें विंगड विंगड कश्ट विंगड जना निमित्त. आध्यात्मिक म्हळ्यार आमगेले मनान निमित्त जावचें आमगेले मना निमित्त. आनी आदि दैविक म्हळ्यार हें पुरा नेचरान कसं जगता ताजे निमित्त जावचें. सो हें एक प्रकार आमगेल आत्म आनी आमी लायफांत एक सिच्युएशनांत आसा ती त्या सिच्युएशनांत आमकां एक पळयता कश्ट जाता सुख दुख्ख येता आसता जाल्यार आमकां ते खंयच्याय सिच्युएशनांत आसल्यार आमकां डेंजरांत वचची नाका म्हळ्यार कसं एक कश्टांत पडची नाका म्हणटात पळय. सो सिक्युरिटी म्हळ्यार आमकां हे खंयच्याय क्लेशा निमित्त जावची बाधा देखून देवान रक्षण करका. आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश हे संवसारांत तर आसचीची जाल्यार हांतू देखून देवान रक्षण करका हे सिक्युरिटी पॉयंट जाल्यार. आनी गोपत्रित्वे वर्णम म्हळ्यार मेंटेनन्स की देवा तूं मेगेल स्वामी मेगेल जिवनांत कसन कसन जावका म्हाका मेगेल परिवाराक आमगेल समाजाक देवा तें चलोसून दी म्हूण. देवान भगवद्गीते सांगचें आसा कसं मयाध्यक्षेन प्रकृती
सुयते सचराचरम हेतु नानेन कौंतेय जगत विपरिवर्तते. जगत विपरिवर्तते म्हळ्यार आयकतात मी कॉन्स्टंट चेंज जाता आसता म्हणून. कसने सिच्युएशन आशिल तशी राबना. एव्हरी डे केन्नाय कसने जे कसने चेंज जाता आसा. इकॉनॉमिक सिच्युएशन, सोशल सिच्युएशन, आमगे लायफाचे, देहाचे पुरा सिच्युएशन चेंज जाता आसा. आज आशिल फाल्यां ना म्हणटात पळय. जगत विपरिवर्तते. हे चेंज जाता आसतना आमगेले सेन्स ऑफ सिक्युरिटी थ्रेटन जाता. कशें की कश्ट आयल्या म्हणके जाता. म्हळ्यार पुरा चेंज चांगा खातीर न्ही, एक पण तशें जाल्यार हय अशी जायनातील जाल्यार लायक आसा म्हणून आमगेलें मना येता. करेक्ट. सो कृष्णाले देवान कसं सांगचें आसा, मयाध्यक्षेन प्रकृती. हे प्रकृतीन चोलची पुरा मेगेल सुपरविजनाच्या अंडर म्हणून. मयाध्यक्षेन प्रकृती. आणि आमगेले देवाल वयर विश्वास आसना की देव कसं करता ते चांगा खातीर करता म्हणून. मागीर आमगेले जिवन कश्ट येता पा. ताजे खातीर आमी एक एग्जाम्पल पळोवया. आतां पक्कन खंयचे एक फॅक्टरींत एक सुपरवायझर आसा म्हूण लेख्या ती. तो हे एक तागेले और खंयच्या ऑफिसांत एक मॅनेजर आसा म्हूण लेख्या ती. तागेले अंडर एक 10 जन आसत काम करतले जन. मयाध्यक्षेन प्रकृती म्हळ्यार तो मॅनेजर त्या 10 जनालो इन्चार्ज आसा. आता तांणी एव्हरी मिनिट कसं करतात म्हणून ताका कंट्रोल करूं जाता की तो ब्रॉडली सांगता अशी करका म्हणून. एव्हरी मिनिट तो पळयना. करेक्ट. सो कसं एक पंता जाता ते कोण जन करता ती तांणी ताजी कारण आसता ती. हाची आमी चिके मुखार सुनूय पळोवया. सो आतां आमगेले आतां हांव त्या भावना वयर पॉयंट करता आसा ती की आमी आत्म जावन ह्या संवसारांत आसा ती. कशें की एक कश्ट येता आसा न्ही, एक पंता कश्ट आयल्यार ते रियली कश्ट उलोवचें सुलभ जाल्यार ते आमी कश्ट आसतना जिवनांत तूं ते सहन करचें. ते कोण ते कश्टा दोकून वता पळय तांकां कळटा तें कसं म्हणून. जाल्यार अर्जुनान कसं सांगचें असं भगवद्गीतेन तूं नष्टो मोह स्मृती लब्ध्वा त्वात् प्रसादन माय अच्युत स्थितोस्मी गत संदेह करिष्ये वचनम तव. अर्जुन कसं सांगता करिष्ये वचनम तव म्हणून. तो प्रितीरी कसं ते तागे लायफान सिच्युएशन आयला ते एक्सेप्ट करता त्या पॉयंटारी. आनी देवा तूं सांगल्या म्हणके हांव करता म्हणून तो तागे शरणागतीची भावन दाखयता. तो आपास हे पॉयंट पळोवं येता की शरणागतीन तूं ते खंयचे सिच्युएशनांत आयल्यारी ते कसं आमगेलें सिच्युएशन त्या लायफांत येता पळय त्या पॉयंटारी देवाल वयर प्रिती दवरून ते स्विकार करचें जे चिके कश्ट जाता वय. त्या पॉयंटार आतां आमी चिके आनीक डेव्हलप करूया. आतां आमी कसं एक भारी कश्टात सिच्युएशन और भंया सिच्युएशन आयल्यारी फॉर वॉट एवर रिजन आमगे लायफांत खंयचे विंगड कारणान आमी देवाल निमित्त कसं की एक भंय जालेले निमित्त देवा लागीं येवचें पुरोती. और कसं बाद आसल्यार कशी आमी डॉक्टराले वतात गुण करचें त्या लेखारी येवचें पुरोती. जाल्यार एव्हरी सिच्युएशनान तूं देवाल ओटू हा देवा हें तूं सिच्युएशन हाडला आनी प्रितीपूर्वक हांव शरणागत जाता त्या भावना केन्ना दवरचें साध्य की हाजे विशीं आमी थोडे मुखार सुनूय उलोवया. आतां आमी हें पळोवं येता एक पॉयंटारी की डॉक्टर कसं आपास मेडिकल एग्जाम्पल यूज करूया. डॉक्टर कसं आतां कसं एक इन्फेक्शन आसा म्हूण लेख्या आनी डॉक्टर सर्जरी करता. आतां सर्जरी करतना तो इंजेक्शन दिवचें पुरो और सर्जरी करतना तागेलें सर्जिकल नायफान कशें की ऑपरेशन करता म्हळ्यार आमगेलें स्किन कट करून ताजें कशें की भितर वचून तें इन्फेक्शन काडचे खातीर कशें की एक सर्जरी म्हणटात पळय त्या प्रकार करचें पुरो. आतां तें इंजेक्शन दितना सर्जरी करतना वय दुखी जाता अशी ना की दुखी जायना म्हणून. ऑफकोर्स हे एग्जाम्पला खातीर एनेस्थीसिया दिल्यार दुखी जायना जाल्यार फॉर एग्जाम्पल आमी एक करूं येता की ताजे निमित्तय दुख आसा. आतां आमगेलें स्किन कट जाता और इंजेक्शन जाता सर्जरी वेळारी तेन्नाय दुख आसा जाल्यार ती आमी दुखी एक्सेप्ट करता. ती कसं जाल्यार की आमकां डॉक्टराल वयर विश्वास आसा ही दुखी सहन केल्यारी आमकां कशें की ते इन्फेक्शना निमित्त अशी चड दूख येस पळय ते अल्टिमेटली उणी जातलें म्हणून. सो आमी टेम्पररी डॉक्टर कशें की एक दुखी क्रिएट करता इंजेक्शन और सर्जरी निमित्त. जाल्यार डॉक्टराल इंटेंशन कसं नासता तांगेलें महत्व कसं नासता की हें दुखी गेल्यारी मुखार सुनू होळी दुखी कसं नासा तें वतलें म्हणून. हें एग्जाम्पलान आमी अंडरस्टँड करूं येता. जाल्यार ही लायफान तूं एक पंता अशी जाता स्पेशली रिलेशनशिपान तूं और बिजनेस सिच्युएशनान तूं और वॉट एवर ऑफिस सिच्युएशनान तूं कोणी आमकां चीट केल्यारी म्हणटात पळय मोस करून आमकां फसयल्यारी भारी कोप येता न्हू. तेन्ना ही भावन येतली की मनान तूं हें कसन म्हाका मुगेल चीटिंग जालें हें भारी लायक जाल्लें चीटिंग
हें देवाल निमित्त जाल्लें दिसता आमगेल ओटची थिंगा पूण तशी भावन येता की आमगेल्या मनांत भारी कश्ट कसं जालें की आमच्या जिवनांत कश्ट येता आनी हे तीन क्लेश म्हणलें पळय आदी भौतीक आध्यात्मीक विंगडजना निमित्त तेन्ना हे क्लेश देवाल निमित्तची देव हाजी कारण म्हूण लेखचें भारी कश्ट जाता त्या टायमार थियोरेटिकली आमी अशी आयकताना थियोरेटिकली आमी अंडरस्टँड करचें पुरो जाल्यार आमी त्या लायफान त्या पर्टिक्युलर सिच्युएशनांत वतान पळय ते एक्सेप्ट करचें भारी कश्ट जाता सो एट दीस पॉयंट ऑफ टायम आमी हे परीक्षित महाराजान स्लायडार येवया जाल्यार हांव तुमकां हे क्वेश्चन निमगे दिता येस ऑर नो म्हूण टायप करया ती सो आतां आमी डिस्कस केल्ले कारी इज गॉड द कॉज ऑफ सफरिंग म्हळ्यार आमगेल्या जिवनांत कसं कश्ट येता त्या देवाल निमित्त की येस ऑर नो टायप करया तुमी चॅटांत ओके ओके मोस्टली आन्सर्स नो नो येता आसा मे बी नो 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 सो मेजॉरिटी आन्सर्स पळयल्यार नोच येता आसाची सो आमी वी अंडरस्टँड की वय कर्मा इज रिस्पॉन्सिबल ओके सो मोस्टली तुम्ही म्हणतात पळय युनॅनिमस आन्सर आसा ती पुरा जनाले की देवाल निमित्त नाही कष्ट म्हणून सो ह्या पॉयंटार आमी चिके फर्दर डिस्कस करूया आमगेल्या कर्मा निमित्त ओके ग्रेट सो आमी ह्या चिके आनीक एक पॉयंट हाचेर डिस्कस करूया तीन पॉयंट आसा तुमी उडगास दवरचेक गॉड्स विल फ्री विल आनी ई विल हे तीन पॉयंट तुमी उडगास दवरीत हें कसं न्हय म्हूण आमी आतां ट्रान्सलेट करूया गॉड्स विल फ्री विल आनी ई विल म्हणून हे कसं म्हणून आमी डिस्कस करूया आतां एक एग्जाम्पल दिवका जाल्यार आतां चेडूं आसा ती तांणी ह्या पॉयंटार आयली की पेरंट्सान तांकां एक पार्का भितर व्हेलें आनी चेडूं सांगलें की हें पार्क ग्राउंड आसा पळय हाजे भितरय खेळया ती म्हूण तांकां हाडून दवरली चेडूवान आनमान आतां त्या चेडूवांक त्या पार्का भितरय आनमान तांकां हाडून सोडलेलें आसा जाल्यार ते भितर एक पण त्या पार्का भितर आयले चिता चेडूं कसं करता ते तांगेल वयर आसा ಸ್ವಲ್ಪ चेडूं अशें पुरवती की ते चंद कोण एकल्यान खेळ बसली ती ಸ್ವಲ್ಪ जन अशें पुरवती की चेडूं लढाई करता ती सो आतां ते पुरा चेडूं ते एका पार्कांत गेल्लेलें आसा जाल्यार विंगड चेडूं तांगेल डिसिजन घेता आसा ती ಸ್ವಲ್ಪ जन चंद कोण मेळ खेळता आसा ती ಸ್ವಲ್ಪ जन कसं की म्हणटात पळय लढाई करता आसा ते एकल्या मारून घेता आसा ती सो ते पेरेंट्साल मिस्टेक की पेरेंट्साल आनमाल मिस्टेक की ना आनमान पुरा चेडूं ते एका पार्कांत हाडलेलें आसा आनी तांगेल मनांत आसा की तुमी चंद कोण बैसून खेळया ती म्हूण जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ चेडूं कसं डिसिजन घेता ती आमी ಒಟ್ಟು मेळ खेळया विंगड खंयची गेम आसा त्या पळोवया आनी ಸ್ವಲ್ಪ जन कसं डिसिजन घेता ती लढाई करचे सूर करता ती एकल्या बाद दिवचे सूर करता ती आतां तांगेल आनमाल फॉल्ट वे केस जाल्लें जस्ट एज एन एग्जाम्पल आमी पळयत ह्यांचे एग्जाम्पलार आमी मुखार सुरेश एग्जाम्पल पळोवया परीक्षित महाराजान हें अंडरस्टँड करचें आतां आमी पळयल्यार परीक्षित महाराजाल तुमी काणी आसल्यार अभिमन्यून उत्तराल पुतू आनी उत्तराल पूत गर्भांत आसतना परीक्षित महाराजाक अश्वत्थामा ब्राह्मण जावन आशिल्लो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य पूत ताणें ब्रह्मास्त्र मारलेलें आनी ते ब्रह्मास्त्र मारले चित्तांतू देवानाची विष्णुनाची गर्भांत येवन परीक्षित महाराजाल रक्षण केलेलें आसा आनी परीक्षित महाराज गर्भांतू देवा पळयत काय एकडे ताका तागेलें नांव विष्णू रथ म्हणून वय सांगता ती सो परीक्षित महाराजाक देवान रक्षण केलेलें आसा हें पळयल्यार मात मुखारसून परीक्षित महाराजालें काणींत कसन जाता की एक ब्राह्मण शमीक ऋषील पुतू श्रृंगी कसन की एक सान कारणा निमित्त तो श्राप दिता की 7 दिवस भितरी तक्षक म्हूण राक्षस येवन तुका मारतलो म्हणून आतां ह्या पॉयंटार आमी लेखयत की गर्भांत आसतना देवान ब्रह्मास्त्रान रक्षण केलेलें आसा आतां ह्या पॉयंटार परीक्षित महाराजाक तक्षक राक्षसान येवन मारतना देवान कसलें रक्षण करनी तो आमी अशी लेखची की देवान सान आसतना रक्षण केलें आनी आतां रक्षण करनी म्हणून तशी आमी कंक्लूड करूयात की ना आमी चिके डीपर थिंकिंग केल्यार आमी कळूं की देवाल प्लॅन इज मच मोर देन वॉट वी कॅन सी अशी विश्वास असल्यार आमकां दोळ्यान कसं दिसता पळय
ताजे किना डीपर लेवलारी देवाल प्लॅन आसा म्हूण ते विश्वास असल्यारी तेन्ना ते शरणागतीची भावना येता म्हूण पळयता. आता तक्षक राक्षसान येवन मारलें तांतू कसन देवान रक्षण केलें. आता आमी खंयचे एक पिक्चर आवडटा ती आनी अशी त्या पिक्चरात स्टोरीन तसं की हो एक वायट मनुष्य त्या हिरो मारतलो म्हणून त्या पिक्चरात स्टोरी आणि पिक्चर पळोवचे गेलीं आमी आनी लास्टार त्या पिक्चरान त्या वायट मनशान हिरो मारून सोडलें. मागीर तुमी लेखतली अरे हें कसन पिक्चर हो हिरो कसन हें म्हणून. आता तक्षक राक्षसान श्रृंगीन श्राप दिल्लो आनी परीक्षित राय म्हळ्यार देवाल व्हड भक्त तो हिरो ताण ते तक्षक राक्षसा लढाई करून ताका मारक आशिल्लो न्हय. श्रृंगील श्रापाक तागे विरुद्ध वचचे तागेल्या शक्ती नाशिल्ली खंडित आशिल्ली परीक्षित महाराजाले खंडित ती शक्ती आशिल्ली. जाल्यार देवान रक्षण केलेलें आसा परीक्षित महाराजाले. जाल्यार आमगेले दोळे दिशी तसं रक्षण न्हय तें आध्यात्मिक दृश्टीर रक्षण केलेलें आसा. ते तक्षक राक्षसान येवन परीक्षित महाराजा मारची पशी फुड्याची परीक्षित महाराज ते 7 दिवस ते अमल पुराण श्रीमद भागवतम सुखमुनी आणि ऋषिगणा मध्ये बैसून ऐकलेलं आसा आणि देवाल विशयन तू पुरा लीन जावन तागेले आत्मान देह सोडलें नासतें. तक्षस राक्षसान येवन मारची पशी फुड्याची. सो ते 7 दिवस एक जाग्यारी कांय खाय नासी पी नासी ते ऐकूच ती शक्ती देवान परीक्षित महाराजा दिलेलं आसा आणि त्यांची होड रक्षण. सो सुरेपंता घर बांधत आशिल्लें तेन्ना देवान रक्षण केलेलें आसा त्या डिफरंट सिच्युएशनार रक्षण केलेलें आसा. जाल्यार हे पंता देवान अरेंजमेंट केलेलें आसा की परीक्षित महाराजान तागेले पुरा ड्युटी कर्तव्य केलेलें आसा आणि ते टायम येयन आसा आणि त्या टायमान वय देवान तागेले लास्ट टायम घर बांधतो देवान तागेले देहाचे रक्षण केलेलें. हे पंता देवान परीक्षित महाराजाले आत्माचे रक्षण करून दाखयलें की असल सिच्युएशनान तू 7 दिवस दिवन ते सुखमुनी पेटोवन पुरा नैमिशारण्य पुरा होड चांग ऋषिगणात संघांत बैसून परीक्षित महाराजान देवाल विषय ऐकलो आणि त्या प्रकार देवाल विषय उडगास करून तागेले जीवनाच्या अंतार तो देवाले पावलो. हे म्हणजे होड रक्षण. सो देव पुरा स्थितीर रक्षण करता म्हूण ते विश्वास आसा. गॉड इज ग्रेट म्हणटात न्हय उतरान तू जाल्यार गॉड इज ग्रेट. आता हांव सांगलें रे तुमकां 100 पॉयंट्स बरे आती हाव इज गॉड ग्रेट म्हणून म्हाका गोतना कितलें एक 10-15 पॉयंट पळय तरीच दिसता पुरो की आनी कसं पॉयंट बरोवचे बा गॉड इज ग्रेट म्हणले खातीर म्हणून ना. ताजे खातीर आमकां हें शास्त्र भगवद्गीता भागवतम ताजें माहिती आसूं का म्हळ्यार ताजे विशय कळका. हें पुरा शास्त्र वाचील सिता आमकां प्रॅक्टिकल रियली कळटा की हाव गॉड इज ग्रेट. थियोरिटिकली गॉड इज ग्रेट म्हणून सांगता ती हा गॉड इज ग्रेट म्हणून उलोवची उतराक जाल्यार गॉड हाव गॉड इज ग्रेट ते आमी भगवद्गीता भागवतम वाचील सिता आमकां तें कळटा म्हणून आमी सांगयता. कसं जालें की हें अंडरस्टँड करून घेवचें पळय हाव गॉड इज ग्रेट. आता तुमी क्लास अटेंड करता आसा ती ते अंडरस्टँड करून घेवका. कसं जालें की आमकां कारण आता आमी क्वेश्चन निमगिलेलें न्हय इज गॉड द कॉज ऑफ सफरींग. आणि आमी डॉक्टरांना एक्झाम्पल पळयलें थोडे दूख दिता. आता एक एक्झाम्पल दिलेलें की डॉक्टर थोडे दूख दिता ते थोडे दुखे निमित्त कसं न्हय होड कसन की दूख आशिल्लें तें उणी करचें डॉक्टर आमकां सान दूख दिता. जाल्यार तें एक्झाम्पल क्लियर आसा म्हणून ते इंजेक्शन सर्जरी. मात आमकां कसन लायफाक कश्ट येता तें कसन की आमगेले होल प्रॉब्लेम सॉल्व जातलें ताजे खातीर आमकां कश्ट आयला म्हणून तें विश्वास कशें दवरचें आमकां कशें गोत आसवें. आता मी जड भरताला एक्झाम्पल पळयल्यारी आमकां गोत आसा की भरत महाराजान तागेले जन्मा एंडारी ते हिरण ते डियराल विशय उडगास केलेलें आणि ताजे निमित्त ताका नेक्स्ट जन्मान तू ताणें डियर जावन ताणें जन्म घेतलें आणि जड भरत जावन जन्म घेतलें. मात तागेले दोन्ही जन्मान ताका उडगास आशिल्लें की हांव कशें की चुकी केलेली मृत्यू पशी फुडें देह त्याग करचे पशी फुडें ताका म्हाका आपास जन्म घेवचे पुरो म्हणून. सो हें क्लियर कट आसा कसन चुकी केलेले निमित्त कसन जल्लें आणि ताजे निमित्त भरत महाराजान जड भरत आशिल्ले तेन्ना खंयच्याय विशयार तो कनेक्टेड राबन आसी देवाल उडगास करूनची तागेले तो लास्ट जन्म जावं तशी केलें. जाल्यार आमगेले लायफान तूं आमकां तें क्लियर रिजन दिसना. आतां हें कशें की एक कश्ट आयलें रिलेशनशिपाक कश्ट आयलें पुरो बिजनेसांत कसन एक कश्ट येवचें पुरो देहांत कसन एक कश्ट येवचें पुरो. हें कश्ट देव कसन की होड प्रॉब्लेम सॉल्व करचे खातीर हें सान कश्ट दिता आसा और होड कश्ट दिता आसा तें आमी कशें कनेक्ट करचें.
त्या कनेक्ट करच्या खातीर आमगेलें अंडरस्टँडींग शास्त्रांतू डीपन जावका. ताका फिलॉसॉफी सिद्धांत अंडरस्टँड करून घेवचें व्हेरी इम्पॉर्टंट. कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृता सांगता ती सिद्धांत बलिये चित्ते न कर आलस इय हिय इते कृष्ण लागे सुदृढ मानस. म्हळ्यार कृष्ण चांग आसा आमगेल चांगा खातीर पुरा करता. ताची खातीर सिद्धांत भगवद्गीतेंत कसं बरयलां भागवतांत कसं बरयलां ते समजून घेवचे खातीर तांचो आळसाय करचें नज म्हूण सांगिल्लें आसा. सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस, आळसाय खोर नाका ती. कसं जालें की आमी ह्या भगवद्गीतांनी वाजिताना आत्मा विशय कसं की त्रिगुणमय क्षेत्र हें पुरा वाजितान कसं की सिद्धांता विशय करताना कसं ना बा हें म्हणून एक पण दिसता हें पेज स्किप करुया विंगड नेक्स्ट पेज आवच्या. हें कसं की एक सिद्धांत म्हळ्यार चिके बोरिंग दिसता, हें नाका स्किप करुया म्हणून. ना सिद्धांत अंडरस्टँड करून घेवका. सिद्धांत म्हळ्यार ते फाउंडेशनाची रक्षसिती विश्वासो गोपतत्वे वर्णम तथा. गॉड इज ग्रेट बट हाऊ गॉड इज ग्रेट ते अंडरस्टँड करता जाल्यार आमी शास्त्र वाजूकाची सत्संग आयकून असल पुरा कॉन्सेप्ट आयकूका टायम दिवन तेच आमकां कळटा. म्हणून प्रभुपाद स्वामीन सांगचें आशिल्लें पुरा कोण भक्तीन तेत्ता ती अशी ॲज अ सेंटिमेंटल येवचें ना की कसं की काणी आयकली हो भारी खुशी जाल्ली ना. टेक्निकॅलिटीज अंडरस्टँड करचे ट्राय करता कितले जाता तितले साध्य. ಸ್ವಲ್ಪ सकट कळच ना अडना ताजे खातीर डिस्करेज जावका म्हूण ना. जालें तितलें वाचून ते आमी फिलॉसॉफी अंडरस्टँड करचे ट्राय करता म्हणून हे पॉयंट येता. मागीर आमी सो हें एक कनेक्ट करूं येता की कशी आपास सांगल्या म्हण की आतां परीक्षित महाराजान आमी एग्जाम्पल पळयलें की तक्षकान आयल्यारी देवान रक्षण केलें म्हणून. आतां बिगेस्ट क्वेश्चन इन आवर लायफ विच इज रियालिटी इज की आम कशें की एक मना प्रार्थना करता ती देवा हें कश्ट आसा हें करी सॉल्व आनी तें सॉल्व जायनी आमगेल मनांत कशें आसा. सत्य म्हळ्यार आमगेल मनांत अशें जाल्यार आमगेल मनांत आसतना हें एक सिच्युएशन लायफान सॉल्व जाल्यार देवा पुरा प्रॉब्लेम आशिल्लो हें कसले कश्ट येता आनी देवाल प्रार्थना केल्यार बी तें कशें की एक सॉल्व जायनी म्हण कशें दिसता. आमगेल प्रार्थना देवान आन्सर करनी आमकां कशी जावका तशी देवान आमकां सोल्युशन दिनी एंड दॅट इज रियालिटी. एवरी टायम आमगेल मनांत आशिल्लें तें जायना. एक प्रॉब्लेम देव सॉल्व करता आनी एक प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. तेन्ना कशें अंडरस्टँड करून घेवचें. आतां आयुर्वेदिकान तूं इतलें ट्रिटमेंट आसा की पंचकर्म म्हणून ते पंचकर्म म्हळ्यार विंगड विंगड कशें की वखद घेतलें सिता ते पुरा एक पंता पुरा टॉक्सीक पडलें देवाल पुरा ते भायर वतके बॉडीचे आनी ते ट्रिटमेंट सुरू जाताना पळय एकदम आंगा बल नातल्या म्हणके जाता की ते पंचकर्माचे फर्स्ट स्टेजार. सो अशी लेक्चर पुरो की ट्रिटमेंट करताना इतले आंगा बल नातल्यार न्हय मुखारसून ते कशें ट्रिटमेंट जाता तेज्यान शक्ती येता म्हूण पळयता. सो एक पंता आमगेलें फोकस म्हणटात पळय ಸ್ವಲ್ಪ एक अमूक विशयांत आसता की हे विशय जाल्यार मात म्हाका देवाल वयर विश्वास आसा म्हूण. हे विशय इतलो दुड्ड मेळका इतलें प्रमोशन जावका और बिझनसान सक्सेस जावका और फॅमिलींत एक पर्टिक्युलर सिच्युएशन जावका और अशी म्हाका फॅमिली सिच्युएशन अशी जावका तेन्ना मात देवाल वयर विश्वास करूं येता हांवें म्हणून ना तशी जायना. अशी म्हणटा ती की देव खंयची प्रकारारी रक्षण करता ते देवार वयर विश्वास दवरचे ते एक शरणागतीचे पॉयंट. हे चिके आनीक फर्दर डिस्कस करूया. आमी ह्या पॉयंटार आमी डिस्कस केलेलें इज गॉड द कॉज ऑफ सफरींग आपास आमी त्याच पॉयंटार आयली ती आनी आमी मुखार डिस्कस केलें की गॉड्स विल फ्री विल आनी ई विल. आतां ह्या पॉयंटार आमी डिस्कस करताना आमी पळय येता की चेडूवाल पार्काचें आमी एग्जाम्पल केलें तपास हांव कनेक्ट करता आसा फुडेंच विलेलें. देव कांय आमकां कश्ट आयल्यार इंग्लिशान सांगचें म्हळ्यार देव सेडिस्ट न्हय की हा देवाक आमकां कश्ट दिवच्याक भारी खुशी जाता हाका कश्ट येवं लायफान तूं आनी देव मातशी बैसून हांसता आसा लायक जालें हाका कश्ट आयलें म्हूण अशी न्हय. देव परमात्मा जावन आमकां कसं फिलींग आसा पळय ते देव शेअर करतास के परमात्मा जावन देव आमगेलो ओट्टू आसा केन्ना आमी दुखार आसतना देवाकय दुख जाता के कसं जाल्यार बा हो आत्म दुखांत आसा कसं नाही पुणी कोण मेगेल ओट कनेक्ट जावका हाणें मेगेल विशयांत विश्वास आसल्यार हो सुखाच कारण जातलें आनंद आसतलें जाल्यार देव आमगेल स्वतंत्रता केन्नाय घेना. ते आमगेल्या स्वतंत्रता केन्नाय आसता. सो आमगेली ती स्वतंत्रता आमी केन्ना मिसयूज करतात पळय ते मिसयूज करता 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 दॅट बिकम्स इविल म्हळ्यार तो वायट अभ्यास जाता म्हूण सांगिता.
सुरे आमगे स्वतंत्र यूज करताना आमी खंयचे एक वायट अभ्यास सुरू केले जाल्यार ते अपास करता करता पळय तो अभ्यास इतले जाता की आमी चुकून पडतात वय आमकां म्हूण म्हणा वचना आनी हे चुकून पडतात वय म्हूण म्हणा वचना ते निमित्त ते कर्म क्रिएट जाता आनी ताजे निमित्त प्रारब्ध जाता. आतां आमी तावळे एक एग्जाम्पल दिलेलें की चेडू तांगेले आनमान पार्कांत हाण सोडलें ಸ್ವಲ್ಪ चेडू चंद कोण खेळता आसत ಸ್ವಲ್ಪ चेडू लढाई करता आसत जाल्यार ते खंयची पार्कांत हाण सोडला पळय त्या आमगेल्या पूर्वकर्मा निमित्त जाता म्हूण सांगे त्या प्रारब्ध खंयची पार्कांत आसा ती त्या आमकां सिलेक्ट करचें जायना पार्का भितर कसं करूं येता ते आमगेल चॉयस. आता ಸ್ವಲ್ಪ जन एक गार्डनांत तशें पुरो आनी ಸ್ವಲ್ಪ जन विंगड गार्डनांत तशें पुरो त्या फुडेंच कर्मा निमित्त लेक्कारी आमकां आमगेल गार्डन मेळटा खेळच्याक जाल्यार त्या गार्डना भितर आमी कशें करतात पळय ते आमगेल फ्री विल ते आमगेल स्वतंत्रता आनी आमी वायट करता गेल्यार ते मागीर वायट बुद्धी जावन ते प्रारब्धाचें कारण जाता. तो कसं वायट जाल्यार आमी हे देवाल निमित्त म्हूण नुतो बशेत पळय आतां द्रौपदीलें तावळी तुमी एग्जाम्पल दिलेलें दुःशासनान कशें की करचें एकलें द्रौपदीन तेन्ना लेखूक हांवें हें दुःशासन म्हळ्यार देवानाक मेगेल कर्मा निमित्त दुःशासनान पेटयलो दिसता हांव नुतो बसता हें देवाल्या मनांतच दिसता म्हणून द्रौपदीन कशें केलें कळकळीन प्रार्थना केली आनी देवान रक्षण केलें आसा देवा वयर विश्वास आशिल्लो ती गेलो. सीतेक रावणान येताना सीतेन अशी पळोवंक हांवें रावणाक रावणान पेटयलें म्हळ्यार देवाना पेटयलेलें आसचें पूण रावणाक म्हाका कश्ट येवका म्हणून तशी न्हय आमगेल कसन कोरक आशिल्लें तें आमी करूंकच आमगेल कर्तव्य तांतूं देखून आमी भायर पडचें जायना. आमकां पार्क दिल ना देवान खेळच्याक जाल्यार पार्का भितर आमी कशें करतात तें आमगेलें चॉयस म्हणून आमी पळयत. अर्जुनाक कृष्णा वयर विश्वास आशिल्लो की भीष्म पितामहान एक पंत वचन घेतलें की फाल्यां युद्धांत हांव अर्जुनाक मान सोडता म्हणून आनी कृष्णाक दिसलें की भीष्मान वचन घेतलां हें अर्जुना वचून सांगू का हें ताका कळ्ळें म्हणून ताका कॅम्पा वचून अर्जुना वचून सांगता की अर्जुना भीष्म पितामहान वचन घेतलां की फाल्यां तुका मारता म्हणून. तेन्ना अर्जुन शांत आसता खंय म्हळ्यार हसमुख जावन शांत आसता खंय तेन्ना कृष्णा दिसता खंय अरे इतलें ताका वचन घेतलां फाल्यां मारता म्हणून. तेन्ना म्हळ्यार ती भावना अशी आशिल्ली की कसले कश्ट असल्यार रडना कश्ट आसवय जाल्यार कृष्णा तूं म्हगेलें रक्षण करतलो म्हणून अर्जुना विश्वास आसता. सो त्या प्रकाराचो विश्वास त्या भक्तांक आसा म्हूण आमी पळयता. सो गॉड्स फ्री हें एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टँड करूं की देवाल विल्ल अशें आसता की देव विंगड भक्ता रुपार शास्त्रा रुपार चान जना पेटोवन आमकां मेसेज दिता आसता देव की हें करयात म्हणून जाल्यार आमगेलें फ्री विल आसता. कशी पेरंट्स आसत पळय चेडूवांक हें करका तें करका म्हणून सांगता ती जाल्यार अल्टिमेटली चेडू कशें करतलें तांगेलें लायफान तूं तांगेलें फ्री विल आसचें खंडीत आनी कोणेय कसं चॉयस करता ती ते वायट अभ्यास करता गेल्यार तें इविल जाता म्हणून सांगेत. सो द्रौपदीक तिकेल इविलाक फेस करका पडटलें आनी हे संसार म्हळ्यार वी हॅव टू एक्सेप्ट की सर्टन अमाउंट ऑफ इविल विल बी देर पुरा जन तांगेल पूर्व कर्मा निमित्त हे संसारांत आसा ती कशें की सो आमगे लायफान तूं कोणी आमकां बाद दिता ती और कसं कश्टा सिच्युएशन आसल्यार हे संवसाराची भागाची. आतां आमी हॉस्पिटलांत आयलीं ती आनी पळयलें हाक्काय सवकी ना ताक्काय सवकी ना हाक्काय सवकी ना हें कसं विचित्र जाग आबा पुरा जन सवकी नातील जन आसत मू हांगा म्हणून. मात तुमी हॉस्पिटलांत आसा ती हॉस्पिटलांत पुरा सवकी नातील जन आसतलीं न्हय वी शूड नॉट बी सरप्रायज. सो इफ यू आर सीइंग इविल इन दीस वर्ल्ड हो समना तो समना हागेल निमित्त म्हाका कश्ट जाता आसा मेकेल देहा निमित्त कश्ट जाता आसा इट इज एक्सपेक्टेड इट विल हॅपन आमगे संवसारांतूय आसा ती आनी आमी आमगेल फ्री विल मिसयूज केल्ले निमित्त आमी ह्या सिच्युएशनांत आसा ती म्हणून तें अंडरस्टँडींग करूं येता. जाल्यार आमगेल एरियांत आमी कशें करूं येता तें फ्री विल आमगेल पास्ट कर्मा निमित्त येता खंडीत. आतां आमी कोप आयल्यार आमी कोणाक बिश्टयतलीं ती तितल्यांची बिश्टयतलीं कोणाक तितलें आमगेलें पावर आसा पास्ट कर्मा निमित्त. जाका लागून अमेरिकन प्रेसिडेंटाक कोप आयल्यार ताणें सगळें एक देशा वयर बॉम्ब घालयत तागेल पूर्व कर्मा निमित्त ताका तितलो पावर आसा. सो एकच सिच्युएशनांत तूं दोग जाणांक कशी रिएक्ट करूं येता ते तांगेल प्रारब्धा निमित्त तांकां तें पावर येता म्हणून. सो हे कर्माच टॉपीक आसा पळय इट्स व्हेरी कॉम्प्लेक्स. आमी हांतू चेड माती घालूं गेल्यार हांतू आमकां आन्सर मेळना म्हूण लागत.
भारी कष्ट असताना आम्ही आमगे सिच्युएशन कसं नसतं ते ऍक्सेप्ट करून नेक्स्ट कसं करू येतं त्याची विषय थिंक करू का. आता द्रौपदीक देवानं अनलिमिटेड साडी दिली आणि तिने तिका पुरा रुपारी रक्षण केलेलं. सो शरणागतीचे भावनेंतू व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट इज की आम्ही वी हॅव टू बी व्हेरी ओपन टू द फॅक्ट की देव विंगड रुपान हेल्प करचे पुरो आमक कशी हेल्प जावका त्या रुपारी देव हेल्प करतलो नॉट नेसेसरी. प्रभुपाद स्वाम्यान सांगचे आशिल्लें राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के. मग प्रभुपाद स्वाम्याची तांणी एक चांग बिल्डिंग आराबून आशिल्ली न्यूयॉर्कांत एक पंत. ते चांग बिल्डिंग आराबून आसतना तांगे दुड्डय टायपरायटर पुरा चोरी जातके आणि त्या बिल्डिंग आदोकून तांगेले कांय नातिल निमित्त तांकां न्यूयॉर्काचे एक भारी म्हणटात पळय दुर्बळ आशिल्ले जन राबतात पळय हिप्पीज ड्रग एडिक्ट्स तसल्या एरियांत वचून राबूंक आपणके तांकां. जाल्यार देवाल वयर विश्वास आशिल्लो आणि तांणी लेखलें की देवान हें सिच्युएशन क्रिएट केलेलें मात तांणी अशी कोप्प न्ही ती की म्हगेल चोरी जाल्लें म्हगेल हें जाल्लें म्हणून तांणी हें लेखलें की ह्या सिच्युएशनांत हांव कसं करूं येता म्हणून. आणि थंय आशिल्ली तांकां ಸ್ವಲ್ಪ चेडूं मेळ्ळी ती यंग चेडूं 18 to 28 इयर्स आणि थंय दोकून ते सूर्य देवस्थान जावन आतां सगळें वर्ल्ड वायड टेम्पल जालें. सो त्या सिच्युएशनांत तूं इमॅजिन करूं येता न्यूयॉर्कांत शियांत मायनस कितली डिग्रीजांत तांणी खंयकी तांकां रातभर भोंवलीन तांणी कांय ना म्हणून आणि खंयकी येवन एक नॉर्मल लोकॅलिटींत येवन राबलें जाल्यारय तांणी देवा वयर विश्वास सोवनी. सो एवरीथींग दॅट हॅपन्स मे नॉट बी गुड म्हळ्यार आमगे जिवनांत कसं जात पळय ते चांग आसूं का म्हूण ते नॉट नेसेसरी. जातल्यारी एवरीथींग दॅट हॅपन्स कॅन बी फॉर गुड म्हळ्यार कसं आमगे जिवनांत जाता ताजे निमित्त आमी कसं शिकून मुखारसून चांग करूं येता तें आमगेल्या हातांत आसा म्हूण सांगता. सो आमी देव वाक्यान प्रोटेक्ट करूं सांगतात पळय रक्षसिती विश्वासो आमी प्री कंडिशन्स घालूं जायना की देवा म्हगेलें रक्षण करता जाल्यार म्हगेल 4 कंडिशन आसा. ह्या कंडिशन नंबर 1 कंडिशन नंबर 2 कंडिशन नंबर 3 इट विल नॉट वर्क दॅट वे. देव खंडित रक्षण करतलो जाल्यार देवाल लेखारी सांगतात पळय इंग्लिशान बेगर्स कॅनॉट बी चुजर्स. तो देव रक्षण करतलोच खंडित जाल्यार देव देवाल रक्षण करतलो आणि देवाक आमगेल इमिजिएट वेलबिंग बाय न्ही लॉंग टर्म वेलबिंग जावका म्हूण आसा. सो ह्या एटिट्यूडार आमी केन्ना कंटिन्यू करतात पळय आमगेले एक्सपेक्टेशन्स सरेंडर करता आमी दॅट इज हें. आणि कसं नाही प्रॅक्टिकल कॉज असल्यार ताजी सोल्युशन काडूकाची अशी न्ही की भावूक जावन की देवा तुगेलें रक्षण करता म्हणून. म्हळ्यार एक पण त्या प्रभुपाद स्वाम्याक लंडनात भक्तान तांणी जगन्नाथ रथयात्रा जाली न्हय तांणी लंडनाच भक्तान एक जगन्नाथ रथयात्रा केलेली ताचे खातीर एक हें रथ केलो काय आणि ताची चक्र समसायजाच करणी आशिल्ली काय तांणी ताजे निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ मुखार वतरी ते चक्र म्हणल्यार क्रॅक जाता आणि ते रथयात्रा मुखार वचचें जायना. ताका ते भक्तांक आनी भारी दुःख जाता काय. ताका प्रभुपाद स्वामी तांणी अमेरिका आशिल्ली तांकां लेटर पेटयतात की तांणी की देवा प्रभुपाद स्वामी आमगेल भक्तींत कसं नाही उण आशिल्लें की देवा आमगेल निमित्त ही चुकी जाली आणि ते रथाचें चक्र कुडकी जाल्लें म्हळ्यार रक्षसिती विश्वास म्हळ्यार देवा आमगेल कसं की भक्तींत उणेपण आशिल्लें म्हळ्यार कसं की आमगेल प्रारब्ध आशिल्लें की अशी तो पुरा फिलॉसॉफी लेवल कनेक्ट करता म्हूण ना प्रभुपाद स्वामी एकदम प्रॅक्टिकल आन्सर तांकां रिप्लाय दितात लेटरारी. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पुअर भक्ती इट इज अ क्वेश्चन ऑफ पुअर इंजिनियरिंग म्हणून तांणी आन्सर दितात की चक्र खंयची सायजाचे सुका तांची काय माती लावका आशिल्लें न्हय म्हणून म्हळ्यार थिंक करता म्हूण. सो एवरी पॉयंटारी आमी फिलॉसॉफी वोट कनेक्ट करता म्हूण ना कसन प्रॅक्टिकली करता ते कोर येता आमी आनी मुखार सुनूय वचुका कॉन्स्टंटली डुईंग अनुकूल्यस्य आनी प्रतिकूल्यस्य. सो आमी ह्या पॉयंटार पळयता ह्या एक पॉयंटूर गाजर येता वी हॅव टू फोकस ऑन अ धर्मा इन दीस लायफ. आतां आमी खंयचे सिच्युएशनांत आसल्यार नेक्स्ट स्टेप्स आमी कसन धर्मा करता तें करता आनी मस्त टायम आमी हाजे वयर दिवचे नज नॉट ऑन अवर सिच्युएशन ड्यू टू कर्मा फ्रॉम अवर प्रिवियस लायफ. कसं हें सिच्युएशन आसचें पुरो खंयची की कर्मा निमित्त आसचें पुरो ताजे विशय वयर चड मनां दवरचें नज आमगेल धर्म कसन ह्या विशयान तूं मुखार येवका. भीष्मान सांगचे आसके पळयतरी हे देवा अहो कष्टम अहो अन्यायम ह्या पांडवाक कसन नमुने कष्ट दिलेलें आसा तुवें म्हणून जाल्यार पांडवान कसन इतले कष्ट असल्यार तांणी त्या सिच्युएशनांत कसन करता आशिल्लें तें करता आशिल्लीं ती. आतां लास्ट 10 मिनिट्सान आमी नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स पळोवया. सो द पॉयंट इज सरेंडर टू डू वॉट वी कॅन विथ वॉट वी हॅव नाव. आमी शरणागतीची भावना आतां आमगेल्या जिवनांत आत्तां कसन आसा त्या प्रकारारी स्टार्ट करता म्हूण.
आता हे 2 पॉइंट आमी पळयले, रक्षसिती विश्वासो आनी गोपतृत्व वर्णम. आता हे लास्ट 2 पॉइंट खंयचे, आत्मनिक्षेप आनी कार्पण्य म्हणून. सो आत्मनिक्षेप म्हळ्यार दोन्हीची की देवा तुगेले वयर शक्ती आसा रक्षण करचें आनी म्हगेले गुण जगतले म्हणून. ह्युमिलिटी, कार्पण्य म्हळ्यार दैन्य भाव. अशी न्हय की हांव कांय प्रेजन ना, हांव कसं करचें, ताका हांव नुतब आसता लायफान. खंयची एक सिच्युएशन इम्प्रूव जाता तरी हांव कसं करतलो. आतां म्हगेले सिच्युएशनान तूं म्हाका हें पुरा करची साथ दिना की सत्संग एटेंड करका की नामस्मरण करका की देवाल बुक वाजूका की हें पुरा आतां म्हगेलें जायना. आतां म्हगेल्या जिवनांत मस्त कश्ट आसा, ಸ್ವಲ್ಪ एडजस्टमेंट करता. ताजे मुखार हांव त्या आध्यात्मीक विशयाचें टायम काडटा. आतां म्हगेलें सिच्युएशन लायफान अशी ना की हांव आध्यात्मीक विशया खातीर टायम दिवं येता म्हणून. त्या सिच्युएशनान कसं आसा ताजेर स्टार्ट करया. ती सुदामा ब्राह्मण कृष्णाल्या वताना म्हगेलें कांय ना, आतां हांव कसं करचें म्हूण ना. तागेले थोडो फोव आशिल्लो तें घेवन चमकल तो. तागेले कसं साथ आशिल्लें तें कृष्णा दिवचें दोल्लें. सो आमगेलें सिच्युएशन देव कसं सांगता भगवद्गीतेन, तूं पत्रम पुष्पम फलम तोयम. कसं आसता ताजेन शरणागतीची भावना तें प्रकट करयात तुमी म्हूण. कसं व्हड विशय जावका म्हूण ना. इफ ओनली आय हॅड दिस म्हळ्यार पुरा जनाल मन अंत आसता आनी दॅट ऑल्सो बिकम्स अ रिजन फॉर रिग्रेट लेटर इन लायफ. पुरा जनाल मन अंत आसता की हें एक मायलस्टोन म्हगे लायफान जाल्यार ओके म्हाका हें ऑफिसांत हें एक प्रमोशन मेळका, आतां 1 वर्स म्हाका काम करता, हें म्हगे लायफान तें ताका आत्तां हांव आध्यात्मीक विशया खातीर टायम काडना, मुखार काडटा म्हूण ना. आतां तुमगेल्यान तूं सिच्युएशनान कसं साथ दिसता थोडेपणी करया ती. आनी तूं मागीर देव नेक्स्ट स्टेप कसं म्हणून करून दाखयतलो. सो सरेंडर इज वॉट वी कॅन डू विथ वॉट वी हॅव नाव. आनी भक्ती विनोद ठाकूर तसो व्हड भक्त कोण हे शरणागती वय कितलें भजन बरयलें नासता न्ही, तांणी सांगचें आसा अमार जीवन पापे रथ म्हूण. हें दैन्य भाव दाखोवचें की हांव पापी देवा, म्हगेलें अमार जीवन पापे रथ म्हणून. म्हळ्यार हांव पापी म्हणून. जाल्यार भक्ती विनोद ठाकूर नुत बैसून आशिल्ली की हांव पापी म्हणून ना. भक्ता लक्षण म्हळ्यार आशाबंद. हे खंडीत ताका विश्वास आसता की देव हांव इतलो व्हड ना की देवान म्हाका सुदारण करूं जायना म्हणून. म्हळ्यार देवाकय म्हगेलें सुदारण करूं जायना म्हळ्यार आमी देवाल शक्ती वयर विश्वास उणेस म्हणजे न्हय. देवाला इतली शक्ती ना की आमकां लायफान कसं जावका म्हूण ते देव आमकां शक्ती दितलोची प्रार्थना केल्यार. सो तें एक आत्मनिक्षेप आनी हें कार्पण्याचें हें 2 इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा. आत्मनिक्षेप म्हळ्यार देवा वयर ही भावनान आमी सरेंडर करचें की देवा वय हांव पापी आसा, पूर्व प्रारब्धा निमित्त कसं की कंडिशनांत आसा, हांव म्हाका विंगड विशयांत देवाल विशयांत रुची ना जाल्यारीची तुगेले आशीर्वाद असल्यार ते खंडीत हांव मुखारसून येता म्हणून. एवरी बिझनेस हॅज अ ट्रिक ऑफ द ट्रेड म्हणटात न्हय. खंयचे बिझनेसान मुखार सक्सीड जावंक जाल्यार तातूंत कसं की ट्रिक आसा म्हणून. भक्तीन तूं मुखार येवका जाल्यार ट्रिक म्हळ्यार हें दैन्य भाव की देवा तुगेल निमित्त हें चलचें जीवन. हें दैन्य भाव, ह्युमिलिटी, नम्रता. शिष्टाष्टकम तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ जणांना ऐकून अशा पुरवत आणि तू चैतन्य महाप्रभू कसं सांगता ती त्रिनादपी सुनीची ना तरोरपी सहिष्णुना. दैन्य भावची केन्ना आमकां गोत्त आसता की आमकां हेल्प जावका म्हूण तें आमकां फिलींग आसता आनी आमी ते संघांत येता ती की म्हाका हेल्प जावका आनी गुरुल्लें आनी देवाल शरणांत येता ती. वी अंडरस्टँड आवर सिच्युएशन इन लायफ की आमी कसं की आमकां प्रॉब्लेम आसा म्हूण. कोण मनुश्य थोडे पित्त पडा पिवन ताका चिके चमकुचें आनी जायना तेन्ना ता एक्सेप्ट केल्यार की हां म्हाका चमकुचें जायना, कोणी म्हाका घरकरता होण सोडतात वे त्या सिच्युएशन आमी एक्सेप्ट करता की आमी ड्रंक आसा ती आमकां संख्य प्रॉब्लेम आसा म्हणून आनी आमी हेल्प निमगून घेव येता आनी ते संघांत म्हूण. सो इन द वर्ड की आमकां शरण येवन देवा मेगेल तूं कसं टॅलंट आसा कसं म्हणून आमी देवा लावंक नवे. सो डेफिनेटली यू हॅव टू बी कन्विन्स्ड. आमकां 100% विश्वास आसूं का की देव आमकां चांग रुपारी आमगेलें प्रयोजन करतलोच. ही विल यूज अस इन वंडरफूल वेज. देवाल मनांत खंडीत आमगेल खातीर व्हड प्लॅन आसा. त्या देवाल ओटू रक्षण करून दाखयल्यार कसं नसल्यार आमी त्या स्कुलान म्हणटात पळय बेस्ट आउट ऑफ वेज कसं नसल्यार वय देव आमकां चांग रुपार युटिलायज करून देव आमगेल सेवेंत यूज करतलोच. आमी देवाले अंश ते आमी विसरका की देवाक आमकां कशी प्रयोजन करता म्हणून. दाय विल बी डन. सम थिंग्स आर इन आवर कंट्रोल, सम थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल. जाल्यार अर्जुनान कसं सांगलें गीता चंडारी करिष्ये वचनम तव.
तुगेल मनांत कसं आसा देवा तें हांव करता आनी ते दैन्य भावान तूं आमगेल कसं कॅपॅसिटी आसा त्या लेकारी आमी करता गेल्यारी देव खंडीत करतलो म्हूण. आतां आमकां फ्रॅक्चर जाल्यारी आमी नुतो बसयतवे हात दुखता म्हणून तो फिजिओथेरपिस्ट सांगता की हातात थोडे मुवमेंट करया ती म्हणून सुरे जायना मात एक 15-20 दिवस नंतर ते फिजिओथेरपी जलसिता हगूर हगूर ते हाता मुवमेंट सूर जाता. तशींची मात नुतो बसल्यार कशें जातलें मसल एट्रॉफी जावन बद्द हात हालोवचे जायच ना. फिजिओथेरपिस्टान सांगलें म्हणके ते एक्सरसाइज करता आमी. तशींची आमी फ्रॅक्चर्ड कंडिशनान तसं ती आमी शास्त्र गुरु साधू आनी शास्त्रान सांगल्या म्हणके फिजिओथेरपी एक्सेप्ट करून कसं जाता ते थोडे थोडे मुवमेंट करचे सूर केल्यारी देव आमकां बल दितलो आनीके मुखार करचेक आनी व्हेरी सून वी विल बिकम नॉर्मल. ते कांय प्रॉब्लेम ना. सो सेशन एंड करचेक आमी हे 2 फॉर्म्युला उडगास दवरया 3S and 5S सिंपल 5 मिनिट्स भितर कंक्लूड करता. 3S म्हळ्यार स्मॉल सिंपल स्टेप्स कसन साध्य आसा ते आमकां इमिजिएटली कोर येता. श्लोक भूक वाजूचे जायना एक श्लोक वाजया ती ना एक श्लोकान स्टार्ट करूया ती एक श्लोक वाजूचे जायना नामस्मरण करचे टाइम ना एक राउंड पुणी करया ती एक राउंड केले 4 राउंड पुणी करचे सूर करया ती. सो नेक्स्ट स्मॉल सिंपल स्टेप्स यू हॅव टू डू एस खंयचे सिच्युएशनान थोडे पुणी आमी कसं कोरयेताची ते खंडीत आनी केन्ना आमी ते थोडे करतात पळय त्या देवाक आमी संकेत दिता ती की देवा म्हाका तुगेली शरणागती येवचें इंट्रस्ट आसा म्हणून. ते एक श्लोक वाजिल्ल्यारी देवाल एक नामस्मरण केल्यारी ते एक कसन की सत्संग अटेंड केल्यारी आमी देवा दाखयता ती की देवा म्हाका तुगेली शरणागती येवचें तूं इंट्रस्ट आसा म्हणून. स्मॉल सिंपल स्टेप देव ते नोटीस करता. देव परमात्मा जावन आसा आनी देव आमकां नेक्स्ट स्टेप दाखोवन दितलो. आनी लास्ट कंक्लूड करचेक हे 5S उडगास दवरया ती. सो ABCD जाल्लें 3S जाल्लें आनी 5S हे लास्ट सेशन लास्ट पॉइंट सत्संग सिद्धांत साधना आनी सेवा म्हळ्यार कशें न्हय सत्संग म्हळ्यार सत्संगाचे येवचे वैष्णवाचे आयकुचे आनी सिद्धांत अंडरस्टँड करून घेवचे. आतां आमी हे आयचे श्लोकाचे सिद्धांत आमी अंडरस्टँड करून घेतले आसा आनी ते सत्संगांतू आनी सिद्धांत अंडरस्टँड केले सुद्दां आमी आमगेल्या रुपार साधना करता. साधना कशें न्हय थोडे नियमीत रुपार स्तोत्र वाजोवचें भगवद्गीता वाजोवचें नामस्मरण करचें तें नामस्मरण करचें तें साधना जाता. आनी तें साधना जाल्ले सिद्धाक कशें जाता मुखारी सदाचार म्हळ्यार कशें पॉयंट सदाचार म्हळ्यार खंयची मूड आनी आमी आसूं म्हूण जीवन करतना. आतां आमी भक्त जनांक तूं व्हड वैष्णवांक तूं मूड पळयत केन्नाय सेशन कंक्लूड जाता बट सांगतात पळय वैष्णव प्रणाम करता ती वांचा कल्पतरुभ्यश्च म्हणून तुमगेले पुराजनाल चांग संग मेळ्ळो आसा हांव तुमकां पुराजना प्रणाम करता म्हणून ते त्या मूडार पळय येतात पळय केन्ना आमी सत्संग आवडटा ती सिद्धांत समजून घेता ती आनी सान रुपार आमी साधन सूर करता ती तेन्ना ते सजाचाराचो मूड येतले आमगेल्यान तूं आमी विंगड जना रिस्पेक्ट करतली लायफांत कसं सिच्युएशन आसा ते देवान चांगा खातीर येतलें म्हूण ते मूड डेव्हलप जातलें. हे सुरे 3 नातल्यार सदाचार येना आनी सदाचार आयले सुद्दां आमगेल मनान तूं सेवा भावना उत्पन्न जातलें. आनी हरे कृष्णा महामंत्र म्हळ्यार तांचे नवे हरे कृष्णा आमी म्हणटा ती आमी देवाल्या सेवा मागून घेता आसा ती देवा म्हाका तुगेल सेवा करता आसत भाग्य दी म्हूण. आनी तुमी केन्ना नामस्मरण करतात आनी हे सुरेचे 3S फॉलो करता ती सदाचार डेव्हलप जातलो आनी सदाचार डेव्हलप जाल्यार सेवा भावना येतली. ती ऑपॉर्च्युनिटी सोड नाका ती खंयच्याय रुपार करया ती. आतां हे भागवत पुराणाच्या माध्यमान तुवें हे टीम मेंबर्स तुमकां पुरा विंगड एक्टिविटीजां भाग घेतात ती तुमगेले जल तितले ते सेवेंत भाग घेया ती ते सेवाची. आतां हरे कृष्णा महामंत्र जप म्हळ्यार देव खंडीत ऑपॉर्च्युनिटी दिता सेवा करचेक मात ऑपॉर्च्युनिटी दिलेली तेन्ना सेवा एक्सेप्ट करनातल्यार देव लेखतलो अरे दिवसांत तूं नामस्मरण करता हरे कृष्णा देवा म्हाका तुगेले सेवा करता देवा म्हाका तुगेले सेवा करता हरे कृष्णा देवा म्हाका तुगेले सेवा करता म्हणून देव चान्स दिता. चान्स दिसता ना देवा म्हाका तुगेले सेवा करची नाका म्हणून देव लेखतलो अरे सकाळी जप करता आनी मेगेल्या निमगिता देवा मेगेल सेवा करता देवा मेगेल सेवा आनी सेवा करची भाग्य दिता ना सेवा करना. सो हे सेवाचे भाग्य घेवका. सो 5S हांव वापस रिपीट करता. फर्स्ट एस सत्संग सेकंड एस सत्संग येवन आमी केन्ना गीता शास्त्र बुक्स आयकता ती तेन्ना आमकां ते सिद्धांत कळटा. सिद्धांत करचें तूं आळसाय करचें ना आमी समजून घेवका. मागीर साधना घेवका नामस्मरण करचें
आणि सदाचार ते मूड डेव्हलप जातले आमगेल्यान तू आणि त्या मूड डेव्हलप जाल सिता सेवेन तू मुखारसून येवका. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर सक्सेस. या शरणागतीची भावना आम्ही लायफान हाणू मुखारसून वच्चे येता मग. सो मस्त कडे आम्ही टॉपिक्स कवर केलेले आसा. सो लास्ट टाइम कंक्लूड केल्यार म्हणजे शरणागतीचे इन एव्हरी स्टेज ऑफ लाईफ शरणागतीची भावना जावका. आम्ही भक्तीन तू नवे असं म्हणले की आती की आता आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ टाइम फूड दोकोन ह्या पुरा गीता भागवत हरे कृष्ण महामंत्र ह्या पुरा कॉन्टॅक्ट ಅಂತ आयली ती 1 महीने जाल्लो और 3 महीने जाल्ले और ಸ್ವಲ್ಪ वेळ जाल्ले तेदन कसन करचें. तेदना अर्जुनान फर्स्ट स्टेजा कसन सांगिल्लें शिष्यस्ते हम शाधी माम त्वाम प्रपन्नम. तेव्हा हें पुरा म्हाका कळना वय आनी कसन की पुरा भगवद्गीते भागवतमा विशयी उलयता ती म्हाका मन आवडचें म्हाका एक्झॅक्टली कसन करचें म्हूण कळना. ह्या सिच्युएशनान तू मेगेलें एक पर्टिक्युलर फॅमिली सिच्युएशन हांव कशी मुखारसून वचचें त्या मागीर शरणागतीची भावनाची आसता. आतां आमी केन्ना सूर करतात पळय नामस्मरण करचें नियमीत रुपार सत्संग करचे पुरोती विंगड विंगड एक्टिविटीजांत भाग घेवचे पुरोती तेन्ना एक कश्ट येता. जप करतना मन लागना, एक दिवस टाइम मेळना, विंगड दिवस कसन की करचीशी साध्य ना. तेन्ना देव सांगता अशी भक्तीन तूं मुखारसून येवचें तितलेंय सुलभ ना. सुलभ आसा वय प्रोसेस जाल्यार आमी कॉम्प्लिकेटेड आसत न्हय. ताजे निमित्त कसन जाता दैवी ही एशा गुणमयी मम माया दुरत्या. भारी कष्ट हें मुखारसून वचचें. सुलभ पळय प्रोसेस तेन्नाय आमी कसन करका देवान सांगचें माम एव ये प्रपद्यन्ते. आमकां सस्टेन करता जाल्यार आनी तूं हें भक्तीची ट्रेनार बसली ती जाल्यार मध्य स्टेशनान तूं देवचें नज एंड तें भक्ता लोट बैसून वचूका. ट्रेनार दोकोन देव नाका ती कष्ट जातले वय नामस्मरण करचें कष्ट जातलें. एक पंत आमी चुकून पडटलीं ती एक पंत आमगेलें नियम पालन करचें जायच ना. आमकां करका की हांवें नियम पालन करता जाल्यार चुकून पडटलींची. देवूय सांगता मम माया दुरत्य आय म्हणून. इतलें सुलभ ना म्हणून. प्रोसेस सुलभ आसा जाल्यार आमकां आमी कॉम्प्लिकेटेड आशिल्ले निमित्त आमकां जायना जाल्यार देव कसं सांगता मेगेल शरण या ती म्हणून. सो एट एनी स्टेज ऑफ आवर लाईफ आमी साधक आसा ती जस्ट स्टार्ट जाता ती आणि भक्तीन तूं मस्त काळ आयले सिता आमगेलें सिद्धांत फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉंग जाता. आमी कन्विन्स्ड जाता ती की रक्षसिती विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा म्हणून. खंयचेय सिच्युएशनान तूं आमकां देवा वयर 100% विश्वास आसता की म्हगे लायफांत कसन जाता आसा देव म्हगे लायफ डायरेक्टली कंट्रोल करता आसा. एव्हरी सिच्युएशनांत आमकां तो विश्वास आसा की देवा निमित्तची हें सिच्युएशन म्हगेल लायफांत उत्पन्न जाल्लें आसा आनी ऑल्दो म्हाका कळना हें सिच्युएशन कसं लायलां देव म्हगेल चांगा खातीर करता. आनी देव आमी प्रितीन आमी देवा वयरी आमगेल भावना जाता तेन्ना कसन करका तेन्नाय देव सांगता कसन हें मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करू माम एवैश्यस्य सत्यम ते प्रतिजानो प्रियस्मी. त्या सिच्युएशनान तूं केन्ना आमी भक्तीन तूं मस्त वर्स आयलीं ती आमी कन्विन्स्ड आसा ती सिद्धांतान आमकां सत्संगांत रुची आसा नामस्मरणांत रुची आसा सेवा करच्यांत रुची आसा जाल्यार वय देव सांगता तुमी करची समाची. त्या सिच्युएशनान तूं शरणागत जाया ती आनी सर्व धर्मान परित्यज्य माम एक शरणम व्रज. विंगड कसनय चिंतन करूं नाकाची अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो विंगड कसनय लेखू नाका ती मोक्ष हांव तुमगेल्या लायफाचें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतल्या म्हणून. सो एनी सिच्युएशन सरेंडर शरणागती भावना उत्पन्न करया ती सान स्टेपारीच कसं होड करका म्हणना. स्टार्ट विथ वॉट एवर वी कॅन डू. सर्वे भावे भगवत आश्रय भगवते भक्तितः सर्वम. पुरा आमकां जिवनांत कसन जावका तेका देव खंडित दितलो त्या विश्वासान मुखारसून वचूका. सो अबाउट एन आवर इज पास्ट आय थिंक. सो 1 घंट्यांत कितले जावचे साध्य आसा ह्या टॉपिक हें भारी होड मुखारसून आमी विवरसून हे शरणागती विशय मस्तकड विशय उलयता जाल्यार संक्षिप्त रुपार सांगिल्लें आसा. सो आतां क्विकली रिकॅप करुया. आमी आयचे सेशन स्टार्ट केलेलें हें 4 टायम्स जारी की 2 विशय देवाल विशय आसा रक्षसिती विश्वासो आनी गोपतृत्वे वर्णम. देवा वयर विश्वास दवरका देव आमगेल स्वामी म्हणून. सेकंड पॉयंट इज आमगेल विशय आमी कशे सुका आमगेल भावना कशे सुका की आमी देवा पुरा आमगेलें जीव मान तुगेल शरण येवका आनी तुगेल निमित्त म्हगेल जीवन चलका म्हूण ती भावना सुका म्हूण. मागीर आमी हें डिस्कस केलें परीक्षित महाराजाल एग्जाम्पल केलें की देवान तागेलें हें देह त्याग करतानवे रक्षण केलेलें आनी जन्मान तेतानवे देवान रक्षण केलेलें. ऑल्दो एक सिच्युएशन दिसच्या पूर देवान रक्षण करनी जाल्यार देवान रक्षण केलें ना आध्यात्मीक रुपार रक्षण केलेलें म्हूण तें पळयलें. मागीर देव इज द कॉज ऑफ सफरींग आमी तें क्वेश्चन निमगेलें. देव कॉज ऑफ सफरींग न्ही देवालें इंटेंशन आमगेल खातीर चांग आसता. कशी आमी तें एग्जाम्पल पळयलें की पेरंट्सान तें चेडूं पार्क आसोळ्ळें
तांगेले इंटेंशन याची असता की चेडूं चांग रुपार खेळका म्हणून जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ चेडूं चांग रुपार खेळटा ती ಸ್ವಲ್ಪ चेडूं लढाई करचे सुरू करता ती कसले की देवान आत्माक स्वतंत्रता दिला कसं कोरका ते कोरयत म्हणून मग आता आमी खंयचे वायट अभ्यासांत पडटा ती ते वायट अभ्यास करून ते कसन जाता इविल जाता आणि त्या प्रारब्ध कर्मा निमित्त आमकां खंयची गार्डनां खेळच्या मेळटा ते प्रारब्ध कर्मा निमित्त डिसायड जाता म्हणून ते आमी डिस्कस केलें सो आमगेले प्रारब्ध कर्मा विशीं चड चिंतन करनाची आशिल्ल्या सिच्युएशनांत आमी मुखारसून कशी वचयत ताचे वयर फोकस करता म्हूण केलें सरेंडर मिन्स टू डू वॉट वी कॅन विथ वॉट वी हॅव नाव आनी लास्टार आमी हें डिस्कस केलें स्मॉल सिंपल स्टेप्स कसं करूं जाता ते आमी थोडे वेळ केल्यार देवाक कळटा की हाका शरणागती येवचे इंट्रस्ट आसा गेले म्हणून आनी देव नेक्स्ट स्टेप कशें न्हय म्हणून वाट दाखोवन दिता आमकां आनी 5S सत्संगांत येयात केन्ना विकांत एक पंतापुणी एक सेशन अटेंड करया ती सिद्धांत तुम्ही मस्त सेशन अटेंड करचे पुरो भारी सांग सिद्धांत समजून घेया ती साधन ते नियमित रुपार करया ती ताजे निमित्त सदाचाराची भावन येतली कार्पण्य ते भावन उत्पन्न जातली आणि ताजेन कसन सेव करची ते भाग्य मेळटा ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा ते सोड नाका ती ते करया ती आणि नियमित रुपार करता रावया ती तेन्ना खंडिताची मुखारसून देव आमगे मनांत कसन आसा तर देव चलोसून दितलो आणि देव आमकां चांग रुपार ही विल यूज अस इन वंडरफुल वेज आमगेले आमकां कितली कॅपॅसिटी आसा म्हूण देवाक गोत आसा आमकां गोतना देव खंडित आमकां चांग रुपार जीवन करता तसलें भाग्य दितलो सो कशें एक चूक जावन आसल्यारी क्षमापण करून दिवका तुम्ही चांग रुपार हें पुरा आयकून हे सेमिनारा भाग घेतिल्लें हांव कृतज्ञ आसा ती पुरा जनाक आनी भागवत पुराण कोंकणी टिमाक हें पुरा ऑर्गनायज केलेल्या खातीर